महाभारत ಅದಕ್ಕೂ तेगेल काही काही उल्लेख आशिल्लो ताचे आमी संक्षिप्त रुपारी ते आमी आतां डिस्कस करता आसत. सो पुराय जनाक आयच्या सेशनात स्वागत आसा. तुमगेलो आशीर्वाद घेवन हे सेशनांत मुखार सरता. एक सुरे एक सान प्रार्थना करून आमी सेशनांत मुखार सरुया. कुंती महाराणी निमिष. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधर्ममा परः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. धन्यवाद पुरा जनांक आयच्या सेशनाक जॉइन केले खातीर. आमी कुंती देवी विशयी उलयता आसती महाभारतांत. ही महाभारत असले इतिहास त्या पुरा देवाल विशय संबंधित जावनू ते एक इतिहास वेदव्यास मुनीन बरयलेले आशिल्ले. सो ते अशी एक काणी न्ही, मात ते आयकून आमगेले हृदय परिवर्तन शुद्धीकरण पुरा जाता. એટલે महाभारताचे खोड विषय म्हळ्यार धर्म एवो हतो हंती धर्मो रक्षित रक्षते रक्षती रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वदी. म्हळ्यार हे महाभारत एक प्रकार स्थापन करता हो विषय की कोण धर्मात संबंधित जावन धर्माचे रक्षण करता ती धर्म तागेलें रक्षण करता. आनी कोण धर्माचे हानी पावयता कोण ते पालन करना ताची तागेल निमित्त तागेल ते कार्या निमित्त अधर्मा निमित्त तागेले विनाश जाता ह्या महाभारतान आमकां दाखयता. सो मी कुंती देवी विशयी उलयता आशिल्लींची सुरेश 2 सेशनांत तूं तिगेल जन्म ते कशी दुर्वास मुनिल्या देखून विंगड विंगड पुरा ते एक आशीर्वाद मेळटा ताजे विशीं आमी उलयलेली ती. मागीर आमी हें उलयलें की कशी सुरे कर्णाले जन्म कशें जाता तें हांवें पळयलें. मागीर पांडूल आनी कुंतील वाटेक जाता आनी मागीर विंगड पांडव युधिष्ठीर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आले त्या विशीं आमी पळयलें. मागीर आमी पळयलें कशी ते एक 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 परिस्थिती अशी उत्पन्न जाता की माद्री आनी पांडू तांणी दोग जन आसना ती आनी तिका ते 5 चेडूवांक आवसूय बापूसूय जावन तिका ते पालन करता आनी हस्तिनापुरा व्हरून ती तांगेलें पुरा एक म्हणटात पळय लालन पालन पोशण पुरा ती कुंती देवीले एक प्रकार जबाबदारी जाता तें पळयलें. मागीर आमी पळयलें की खंयचे प्रकार तांकां कश्ट येता कसले की कौरवांक ते पांडवा वयर मस्त जाळ आशिल्ली ताजे निमित्त कसन कसन नमुन्याचे प्रकश्ट येता. भीमाक विष पिवयता ती वारणा वता तांकां जळोवचे प्रयत्न करता ती असल पुरा कश्टा निमित्त तांणी वना वता ती तें पळयलें. सो आयचे सेशनांत आमी पळोवया की आयच्या सेशनांत आमी पळोवया की कशी एक प्रकारारी ती कुंती देवी म्हणटात पळय असली एक परिस्थिती येता की थंय तिका असल पुरा कश्टा देखून येवन मागीर तांणी ते एक इंद्रप्रस्थ म्हूण तो जाग जाता आनी थंय वयता आनी ते व्हड राजसूय यज्ञ जाता तें आमी लास्ट सेशनांत पळयलें. आनी ते कितले खूश जाता म्हळ्यार इतले काळ देखून ते कशें की एक कश्टार जीवन केलें तांणी जाल्यार आज
युधिष्ठिर महाराज सगळे एक विश्वाचे राय जावन ते राजसूय यज्ञ संपन्न करता अर्जुन भीम आणि तागे पुरा भावाल ಒಟ್ಟು मेळणू आणि त्यांची राजसूय यज्ञांतू तिकडे प्रितीश देव इष्टदेव कृष्णाक ते अग्रपूजेन तू पुरापशी होड जावन अशी गौरव प्राप्त जावं तसेल ते एक समारंभ जाता सो इतले खुश म्हणतात पण तिके लाईफाच ते एकदम पुरा कशी म्हणतात पण खुशेच मोमेंट म्हणून सांगेता की तिके चेडू कशे हावस बापूस चेडूवान सक्सेसफुल जाल्यार खुशी जाता तशी त्या प्रकारारी एक सक्सेस ते एक राजसूय यज्ञ पळोवन जाता म्हणून जाल्यार ताची निमित्ताची आमी पळयता की ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितरी संख्येक विंगड जावचेर आशिल्ले यात तिका एक म्हणतात पळय सुख जावन एक छान कसं की जगता आसतना म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितर कसं जाता दुर्योधनाक ते म्हणतात पळय तळसूच्या जायना तांगेले वैभव युधिष्ठिराल वैभव ते कसं ते राजसूय यज्ञ जालें तांगेले ते इंद्रप्रस्थात चंदाई ह्या पुरा पळयल्यार दुर्योधना इतली जाळ येता आनी कसन्यापुणी कोरता म्हूण मागीर तो आनी शकुनी आनी धृतराष्ट्राक वेगळे पुरो विशय गोत आशिल्ले तांणी मेळून त्या प्लॅनिंग करता ती ते द्रुत क्रीडाकून गॅम्बलिंग मॅच करून तशीपुणी कोण पांडवांक तांगेले आशिल्ले पुरा ते कसन्यापुणी कोण तांगेले घेवन सोडून आपास तांकां भायर घालता म्हूण आनी त्या प्रकारारी ते पुरा अरेंजमेंट जाता आनी कुंती हांतू म्हणटात पळय एक पॅसिव्ह ऑब्झर्वर आशिल्ली ती खाली पळयता आशिल्ली ती कसं गोतना पाप कसं जत्ता आनी ती कांय करूं जायना कसं जत्ता आशिल्लें ते शॉकिंग आशिल्लें तिगेले खातीर म्हणटात पळय भारी एक दुख्खा कारण जाता आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडेंच तांणी इतली खुशेर आशिल्लीं ती इंद्रप्रस्थांत आमी पळयता कुंतील जीवन इतली खूश आशिल्ली तिगेले चेडूआ वयरी तेका समारंभ जाल्लो इंद्रप्रस्थात चंदाई आनी क्षणभर भितरी हें पुरा जावन हें धृतक्रीडा जावन तांकां पास तांगेले राज्य देखून भायर घालचे तसली परिस्थिती जाता आनी ते पुरा एक नमुने ते पळयल्यार तो विशय भारी एक दुख्खा कारण जाता आनी त्या पुरा एंड जाताना तांणी पुरा म्हणटात पळय एक प्रकारारी तांगेले भितरीची तांगेले ते एक शत्रुता आसा ते आनीक वाडून येता ते तिगेले दोळ्या मुखार पळयता भीम वचन घेता की तो दुशासना मारतलो अर्जुन कर्णा मारतलो सहदेव घेता की तो शकुनी मारतलो आनी असल पुरा जावन आपास तांकां रान्ना वचूंक तसलीच परिस्थिती येता आनी कुंती वय आपास तांगेलो रान्ना वचचे तयार आसता जाल्यार ह्या पंता विदूर सांगता की आतां त्या फुडें म्हण की न्ही म्हूण विदूर आनी कुंती वयची काय क्लोज आशिल्ली ती तो विदूर कुंतीक सांगता आनी युधिष्ठीर आनी विंगड पांडवाक सांगता ह्या पंथा तुमी आवसू घेवन वचूं नाका ती म्हूण म्हळ्यार तिगेले आतां प्राय जालें फुडें पंथा तुमी आसतना कशी पुणी करून आशिल्लें जाल्यार आतां एक कडेन देखून आनीक कडेन वचचें कसले पुणी जत्ता आसता आतां तिगेलें हें प्राय न्ही की तांणी तीन तुगेलो तशें तिक्का म्हगेलो ओट्टू राबू दी हांव पळोवन घेत तिक्का तुमी येवते दोळट्या पास म्हूण सो निजाम कुंती काही तांकां सोडून वचचें मन नाशिल्लें आनी युधिष्ठिरान आनी केन्ना लेखय न्ही की तांगेले हावस म्हळ्यार येत तांणी ओट्टू आशिल्लीं ती कसले परिस्थिती असल्यार वय रान्ना आसून ती रावळा रांत आसा ती ओट्टू आशिल्लीं येदोळते हावस तांगेले ओट्टू आशिल्ली आतां युधिरान सांगिल्ले विशयान तूं युधिष्ठिराक अर्जुनाक भिमाक तांकां दिसता की वय हें पंता विदुरान सांगची समज म्हूण असल परिस्थितीन तूं ह्या प्रायेरी कुंतीक आपास रान्ना घेवन वचचें तें सम न्ही म्हूण आनी मागीर कुंतीक सांगून तिकाय दिसता की हांव तांगे लोट आसल्यारी हेकड देखून तेकड वेगी वेगी वचचें तें पुरो धांवडी बल करचें तिकाय जायच ना म्हूण त्या प्रायेरी एकदम दुख्खार आशिल्ली ती म्हळ्यार कशी आतां सोडून दूर रावचें इतली काळ ओट्ट आसून आनी तिका हें व्हड दुख्ख आशिल्लें की तें सभेन तूं कशी एक द्रौपदीलें कसलें की तांगेले दोग जाणांले भारी एक प्रितीच संबंद आशिल्ले मायसून जाल्यार आनी हें पुरा जाता आसतना ते द्रौपदीला अपमान तिगेले दोळ्या मुखार जाताना तिका एक भारी दुख्ख कोप पुरा जाता कुंतीक आनी आतां असल परिस्थितीन तूं द्रौपदी तिका घट्टी पांय धरून रडता काय द्रौपदी कसं करचें म्हूण जाल्यार आतां वचूं काय वय तें पुरा परिस्थिती अशी निर्माण जाल्लें तो एक म्हणटात पळय ट्रॉमॅटीक एक्सपिरियन्स म्हणटात पळय भारी एक कश्टाच तें एक अनुभव आशिल्लो तांगेले पुराजनाल खातीर कसलें की तांणी येदोळ ते पुराजन ओट्टू आशिल्लीं ती जाल्यार द्रौपदी आनी पांडव वता ती आनी थंय वता वय कुंती द्रौपदीक सांगता खंय की नकुल आनी सहदेवाल तूं चांग करून तांगेले वयर तांगेलें एक म्हणटात पळय पुरा तांगेले खातीर अरेंजमेंट करूं का म्हळ्यार तिका
तिणें माद्रिक आमी फुडें सेशनांत तुमी डिस्कस केलें तुमी गुड आसया पुरो ती माद्रिक वचन दिलें की केन्नाय हांव नकुल आनी सहदेवा खातीर स्पेशल केअर घेता तूं नासल्यार वय तूं कांय तशी ताजे विशीं कसलें चिंतन करूका म्हूण ना हांव तें लायक करून पळयतली म्हूण आतां ती सुरयपंता नकुल आनी सहदेवा देखून दूर आसा ताका ती द्रौपदी सांगता म्हळ्यार असल एक कश्टाच परिस्थितींत वय कुंतीक तिगेलें तें कर्तव्य जबाबदारी तीन दिलें तें वचन माद्रिका असल परिस्थितींत वय ती विसरना ते तिगेले गूण आमी पळयत सो अशी तांणी वता ती वनवासांत 12 वर्स जगता आनी हे पुरा टायम हे 12 वर्स कुंती देवी साधारण म्हणटा केन्नाय तिगेलो उपवासू आसता खंय खावची म्हणून ना तिणें पारायण उपवासू पुजा जप हेंच करता अशें आनी देवाल्या प्रार्थना करता अशें तिगेले परिवारा खातीर की खंयी आसत तांणी देवा तूं तांगेलें रक्षण करता अशी परिस्थितींत तूं ती 12 वर्स काडटा कांय खावचें पिवचें म्हळ्यार ती सोंड सोडल्या म्हणके जाता कुंती देवीन खंयी थोडें कसं पूण खावचें केन्नाय पारायण जप पुजा इत्यादी तांतू ती म्हणटात पळय 24 आवर्स तिगेलें तसलें ती समय काडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमी पळयत की कृष्णाक तिणें राजसूय यज्ञांत ते इंद्रप्रस्थ वेळार तागेलें दर्शन घेतिल्लें आनी ताजे नंतर ती वय कृष्णाक केन्नाय मेळ्ळी त्या समयांत हे 12 वर्सांत आनी 13 वर्स मागीर ते अज्ञातवास आसता तेन्ना कोणाक गोतना पांडव खंय आसा ती म्हूण आनी तिका फुडें टायम फुडें 12 वर्सांत खंयी ते गुप्तचरा देखून विदुरा ते न्यूज मेळटा आशिल्ले आनी विदूर कुंती सांगता आशिल्लो की ताणें असल अमूक जाग्यार आसा ती सौक्यार आसा ती कांय जाय न्ही तांकां अशें सो समय समयार ती कसले पूण एक म्हणटात पळय एक न्यूज मेळटा आशिल्लें कसं जत्ता आसा म्हूण तांगेलो लोटू मात 13 वर्सांत अज्ञातवासान तूं कोणाक गोतना तांणी खंय आसत म्हूण ताका हें एक वर्स म्हळ्यार तिगेले खातीर आनीक कश्ट आशिल्लें कसलें की कसन जालना की कसन कोणाक तांकां कसलें जाल्लें की कांय कळना मात 13 वर्स कंप्लीट जाता तशें आमकां तसं की तें विराटाचें युध्द जाता आनी थंय ते विराटाचें युध्द जावन तांगे पुरो जन तांतूं भायर पडटात पांडव आनी आसा ती म्हूण कळटा आनी अशी त्या परिस्थिती निर्माण जाता की आतां दुर्योधनान खंयच्याय विशयार तो कॉम्प्रोमायज करूं तयार ना आनी युध्द जातलेंची म्हणून तसले एक नमुन्याची परिस्थिती निर्माण जाता म्हूण आमी पळयत सो हें एक आतां युध्द जत्ताची म्हूण कसं करचें तें एक परिस्थिती जाल्ल्या म्हळ्यार वय आनी कृष्ण आनी मस्त सकट जन मालगड जन मस्त प्रयत्न करता ती दुर्योधनूच तो मुख्य पात्र धृतराष्ट्राक दुर्योधनाक दुशासनाक पुरा सांगू मस्त प्रयत्न करता ती की कसल्याय पूण करून एक अंडरस्टँडींग हाडया आमी हें युध्द हावची नाका म्हूण आनी हें पुरो आसतना पळय कुंती बॅकग्रावंडांत तस केन्नाय एक प्रकाराची चिंता म्हणटात पळय केन्नाय एक प्रकाराची एंग्जायटी कसं जातलें की युध्द जातलें की कसं जातलें की त्या प्रकारात तिगेलें त्या मनांत आसा आनी एक पंता कृष्ण त्या शांतीदूत जावन ताणें येवचें आसा आनी शांतीदूत जावन येवचें ते नेक्स्ट डे तांगेलें मिटींग आसता दुर्योधना वटू तो एक रात्री फुडें येता थंय आनी तो येवन विदुराल गडकड रावता आनी कुंती वय विदुराल गडकडें आसा सो ते आयिल्ले तेन्ना तेन्ना ते सांजवाडा कितले काळ नंतर कुंती कृष्णा मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा मस्त तागेलें प्रार्थना करून भारी कुशेली ती प्रार्थना करता देवाल दर्शन जालें म्हूण खुशीची जाल्यार ही चेडूआ तुका तिगेलें कसन जाता आसा ताची एक दुख्खय आसा आनी ते देवाल्या कृष्णाल्या प्रार्थना करता की तूं तांगे पुरा तांगेलें कश्ट निवारण करता देवा म्हूण सो एक प्रकारार पळयल्यार एक युनीक रिलेशनशीप आशिल्लें कुंती आनी कृष्णान वटू कसं जालें की एक लेखार पळयल्यार कुंतीक गोत्त आसा की तो देव परमात्मो म्हणटात परम पुरुषोत्तम तो म्हूण ते कुंती गोत्त आसा देव तो कृष्ण आनी आनीक लेखार पळयल्यार तिगेले बाच्ची वय सो हें एक युनीक रिलेशनशीप म्हूण पळयत आमी यशोदाक कृष्ण चेडूं म्हूण आशिल्लो आनी यशोदा प्रीती इतली आशिल्ली कृष्णान वयरी की ती उडगासू आसना की कृष्ण देव म्हूण खंयी क्षणभरा खातीर एक पंत कसलें इन्सिडेंट जाल्लें की तोंडान ताण ब्रह्मांड दाखयलें तेन्ना यशोदाक पक्कन कशें कितें दिसता आशिल्लें की हो साधारण चेडूं न्ही हो म्हणून त्या यशोदा मना वता आशिल्लें जाल्यार कुडले आपास ते देव तिका प्रितीच्या बंधनांत इतलेशी घाल सोडता आशिल्लो की यशोदाक मागीर उडगासू आसना आशिल्लो की कृष्ण देव म्हूण सो मात हांगा पळयल्यार कुंती हें तिका दोनीय विशय गोत आसा तो देव म्हणूय गोत आसा
आणि त्याची समयारी त्या त्या परिस्थितींतू तिकेल भाच्योय म्हूण गोतस कृष्ण. सो त्या लेकारी कुंतीन उलोवन घेवचेच के विदुराल उठू, विदुराल गडकडे कृष्णाला उठू आणि सांगता काही कृष्णा आता परिस्थिती अशी आसा की युद्ध जावचें साध्य आसा आणि जातल्यांची तूं शांतीदूत जावन आयला वय जाल्यार दुर्योधनान तागेले एक तागेले स्वभाव ताण करची तागेले एक मनांत कसो नस विशय पळयल्यार पुरो आयकल्या लेखारी तो खंयच्या विशयारी आयकूच तसले ना. तर खंडीत ते युद्धाचे कारण जातलें आणि युद्ध जाता म्हूण आसल्यार कुंती कृष्णा सांगता की तूंच युधिष्ठिरा सांगता की त्या युद्धांत तूं कसने कॉम्प्रोमाइज करून नज त्या द्रौपदीक तीन सांगचे आसा पांचाली ओटू जालें ते अपमान ताची रिवेंज घेवकाची ते कसन ते एक नश्ट जालें आसा ते कसन एक अपमान जालो आसा पांचाली ओटू ते सोण घालूनच युधिष्ठिर पाक चिके मोवाळ स्वभावाचो अशी जावच्या पुरो की तागेले मनांत तशें पुरो की कसले युद्ध करका म्हणून जाल्यार ना कृष्णा तूं सांगू का अं, सांगू का तूं खंडितची युधिष्ठिराक की सोडू ना म्हणून कसले की तो एक अपमान जाल्लो आसा पांचाली ओटू खंय कॉम्प्रोमाइज करची ना म्हणून आणि अशी उलयता उलयता कुंती बळबळी रडता काय कृष्णाला येता आणि कृष्ण तिका म्हणटात पळय अं, अं, कृष्ण तिका कन्सोल करता म्हणटात पळय मनावच तशी करता की की म्हणतात पळय की आसो पळोवन घेवया आमी म्हणून सो ते इतले एक प्रकाराचे म्हणटात पळय ते एक मुवमेंट आसा की कृष्णनी कुंतीन बसून ते पुरो उलोवन घेवचें आसा सो आणि कुंती सांगता काही ह्या युद्ध कशी हाण केलें पुरा कसन कसन ते कार्य आसा दुष्ट दुर्योधनान केलेलें ताजी खातीर हें युद्ध जातल्यांची जाल्यार त्या पांचाली ओट्टी आपास ती तेल मन आनी त्यांची आनीक आसता कुंतीला की ते द्रौपदी ओट्टू केलें ते अपमानच पळय ते खंडीत सोडू ना म्हणून आणि कृष्णाकय कुंतीन त्या उलयलेल्या उतरान कृष्णाक भारी एक म्हणटात पण दुःख जात खंडित आणि कुंती वय आता हे 12-13 वर्स चुकून तिणे कसने सम खावची नाशिल्लें पिवची नाशिल्लें आणि कृष्णान फुडें कुंती पळयलेलें आनी आतां पळयतना ती म्हणटात पळय एक प्रकार भारी एक म्हणटात पळय काही म्हणटात पळय हाड्ड दिसतात म्हणटात पळय तशी जावन गेलेली ती कुंती म्हणटात पळय त्या दुःखांत आसून कांय खायना पिनाशी भारी एक म्हणटात पळय वीक जावन पळोवच दृश्टिरी मेंटली ती स्ट्रॉंग आशिल्ली जाल्यार हेल्थ तिगेलें सम ना अशी तशी दिसता आशिल्ली ते पळयल्यार आनी प्राय जालेले आतां सो त्या प्रकार कृष्णाल आनी तिगेले ते एक संवाद जावचे आसा आनी आनी कृष्णूय मागीर तिका सांगता काय म्हळ्यार कृष्ण पांडव जेन्ना वटू मेळना येईल माते विराटा युद्ध जातरी ताका कृष्ण वय कुंतीक सांगता काय ह्या युधिष्ठिरान तुगेले खातीर अशी मेसेज सांगला अर्जुनान अशी सांगला सो त्या पुरा तांगेले ते एक प्रकाराचे एक्सचेंज जाता म्हूण पळयत मागीर नेक्स्ट डे सकाळी कृष्ण दुर्योधना मेळच्या वता आमकां तसले म्हणके ते कसने एग्रीमेंट जायना कृष्ण कोपान ताका बंदी करूं वता आनी तागेले विश्वरूप वय दाखयता विराट रूप कोण दाखयता ताका ते विराट रूप दाखयतर वय दुर्योधना वयर कांय प्रभाव ना म्हूण पळयत आनी आपास कृष्ण बात सरतना आपास विदुराल घरकडे येता कृष्ण आनी आपास कुंती मेळटा काय आनी कुंती सांगता काय कांय आश्चर्य जावं तसले विशय ना आमी काल सांजवाळा उलोवन घेतिल्लें की तो खंयच्याय रुपारी दुर्योधन तो आयकतल तागेले स्वभाव ना म्हूण आनी आपास ती सांगता की युधिष्ठिरा सांगता तुवें की अ, अ, ह्या युद्धांत तूं हे अधर्मी जावन आशिल्ले ते दुर्योधन आनी तागेले भावांक सोडूनच म्हणून सो आमी पळयत हांगा तें कुंती एक प्रकाराचे महाभारताचे प्रमुख पात्र तशें त्या प्रकारार ना सुरय तिगेले विशय पुरो त्या आदी पर्वांत आसा मागीर मध्येन तूं महाभारतांत तूं तितले तिगेले विशय तेगेले उल्लेख येना आनी मागीर लास्ट ते स्त्री पर्व आसता तांतू तिगेले उल्लेख आसा पास कुंतीलो सो मदें मदें आमकां आतां इथं युद्ध सुरू जाता आनी युद्धाचे न्यूज कुंतीक मेळटा आसता थोडे थोडे करून ते न्यूज येता आसता म्हणून आमी पळयत आनी लास्ट सारी ते युद्ध विन जाल्लें म्हणून ते न्यूज येता कुंतीक की ते कुरुक्षेत्रा युद्ध जाल्लें आनी पांडव जन विजयी जालीं ती म्हणून जाल्यार खुशयेरी म्हणटात पळय एक सेलिब्रेशन करचे बदला तिगेले मनांत दुख्खय आसता कसले की तिगेले नात्र अभिमन्यू इरावान घटोत्कच हांगेले पुरा ते तांगेले मृत्यू जालेले आसता ते युद्धांत
आनी विंगडेनी मागीर आमकां तसं की अभिमन्यू हाणें अश्वत्थामान बाकी पुरा जनांकय मारूस. सो आतां तांगेल परिवारांत एक्चुअली परीक्षित मात आस तेमे उत्तरेल गर्भांत आसतो आनी तो जन्मांत येयनी. सो तें कुंतील खातीर एक भारी एक दुख्ख आसता. म्हळ्यार एक प्रकार विजय प्राप्त जालना तांकां, जाल्यार हें विजया भितर एक पराजय तसले एक म्हणटात पळय एक भावना कुंतील मनांत येता की विजय प्राप्त जाली ती जाल्यार इतली पुरा जन्नात्र ती गेली तांतू तांगेलें मृत्यू जाली म्हणून तें एक दुख्ख आसता. आनी परीक्षित मात व्हरला तांतू. सो असले एक परिस्थिती जाता म्हूण पळयत. आमी पळयत की तांगेल्या पुरा क्रिये जाता आसतना पुरा कडेन युधिश्टीर वचून ते क्रियाचे पुरा घेता आसता जाल्यार कशें की एक गुप्तशील विशय तो आतां भायर पडचे आसा. हेदोळ ते म्हणटात पळय अ, तिणें कर्णाक पळयलेलो ते सुरेची ते हस्तिनापुरांतू तांगेल पुरा जनाल तें गुरुकुलांत शिक्षण प्राप्त जाता तें एक एक्झिबिशन आसता. पुरा जनान तांगेलें तें युद्ध कला दाखोवचें आसा. तेन्ना आमकां गोत आसा की कर्णान ते युद्ध ते स्टेडियमा भितर येवचें आसा. कसले की तो परशुरामाले देखून शिकून ते स्टेडियमा भितर येता आनी धूळ दोखूनची कर्णा पळयल शिता तागेले ते कवच आनी कुंडल पळयल शिताक कुंतीक कळटा की तिगेलो पूत तो म्हूण. आनी तिका तेन्ना भारी खुशी जाता की इतलो तो पॉवरफूल जाल्ला म्हळ्यार हिरो म्हणके आसता म्हूण. आनी इतले काळ नंतर म्हळ्यार तिके जन्मा देखून तें पळयल ताजे नंतर ती पळयनी आशिल्लें आतां इतले वर्स नंतर ती पळयता कर्णाक. जाल्यार खुशी ते स्वल्प काळ भितरी स्वल्प समय भितरीची ते खुशी जालेलें ते दुख्खाचें कारण जाता कसलें की त्यांची त्यांची युद्धकला प्रदर्शन तें एक इव्हेंटांतूची थंय अर्जुनालें आनी कर्णालें थंय युद्ध सुरू जाता म्हणून आनी अशी तें युद्ध सुरू जाता की तांगेलें भारी एक म्हणटात पळय शत्रुता तांतू उद्भवून येता ते शत्रुता आनी तें पळयतना अशें दिसता एक पंता की कर्ण जावं अर्जून तांकां एकल्या मारूनू घालतली म्हूण आनी तें तिका ते म्हणटात पळय ते समयार ती ते लायव्ह पळयता आशिल्ली हें कुंती तेन्ना ती बोध चुकून पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ती तेन्ना विदूर तिगेल बगलेन आशिल्ली खंय बोध चुकून पळयल शिता तो उद्दा घेवन तिगेल तोंडा मारता खंय आनी तो पासो उठयत खंय आनी विदूर निमगीत खंय कसन जालें म्हूण कसन जालें तूं अशी बोध चुकून पडली म्हूण तेन्ना ना कसं म्हाका म्हळ्यार चक्कर आयल्या म्हणके जाल्लें म्हूण कुंती सांगता खंय तीन कशें सांगचें विदुराक कशें जाल्लें म्हूण कर्णाल विशयी सो ती केलें तें म्हणटा पळय भारी एन्जायटी आशिल्ली जाल्यार तें मॅच थंय कर्णाल आनी अर्जुनान तें युद्धाचें मॅच थंय समाप्त जाता कसलें की सुर्यास्त जाता आनी ती देवाले भारी कृतज्ञता अर्पण करता की दोगां जनां भितर ते लढायंत कोणाक कसं जायनी न्हय म्हूण मात आनीक एक दुख्खा कारण ती तेगेले येत्रा पळयता कशी दुर्योधन एक प्रकारारी कर्णाक मॅन्युप्युलेट करता म्हूण पळयत मत्सकड विशय ताका तो सूतपुत्र आशिल्लो जाल्यार ताका राय दिता राय करता आनी कर्णाक अशी एक भावना येता की दुर्योधनान तागेले खातीर कसन की एक व्हड एक म्हणटात पळय हेल्प केलेलें तें एक प्रकार वय सत्य वय तें की दुर्योधनान कशें की ताका एक पदवी दिल्ली कशें की एक राज्य दिल्लें जाल्यार आमकां तसं दुर्योधनान मन आनी तूं चांग नाशिल्लें हें पुरो ताण कसलें केलेलें की ताका एक प्रकारार कर्णाक इमोशनली मॅन्युप्युलेट करून पळय ताका एक मॅन्युप्युलेशन करून परमनंटली तागेले पार्टींत येवंच तशी ताणें तें एक परिस्थिती निर्माण केली दुर्योधनान डिप्लोमसी यूज करून असले उतर यूज करून आनी अशी करून सोडलें की कर्णान तागेलें जीवनभर तागेलें कृतज्ञ सुका सो एक चांग कार्य केलें ना वय दुर्योधनान तागेलें मन आनी तूं विचार चांग नाशिल्लो तो कसलें तें करता आशिल्लो म्हूण आनी थंयच उलयता आनी त्या भिमाल पुरा उतर जाता आनी कर्ण मागीर दुर्योधनाल सायड उलयता सो अशी पुरा ते कुंतील दोळ्या मुखारी जाता हें पुरा आनी तिका दिसता की आज देखून आत्तां तांगेल मदें इतली लढाई जाता आसा कर्णाल आनी अर्जुनाल आनी भिमाल मदें हांगा देखून आनी हें वाड्डूनूय येवचें आसा उणी जावचें साध्य ना म्हूण कुंती थंय कळटा आनी मागीर मुखारी ते केन्ना ते कुरुक्षेत्रा युद्धांतू ती एक परिस्थिती येता की आतां अर्जुनाल आनी कर्णाल लढाई जावची आसा आनी तांतू कळटा की दोगां जनां भितर एकले कोणी ताणें एकल्या मारून सोडटलीं ती ताका तिका दिसता की
आत्ता हांव निपून कांय प्रेजन ना. आत्ता पुणी हांवें आशिल्लें का की सत्य सांगून सोडका म्हूण कर्णाक. कसलें की तांगेल भितर लढाई जावन न्हू ताणें एकल्या एकल्या मारून घेवची बदला हांव वचून न्हू ताका सत्य सांगून सोडता म्हूण ती एक चान्स घेता. तो कर्ण म्हळ्यार दानवीर आशिल्लो आनी तें गोत्त आशिल्लें की ताणें सदांची सुर्योदय जेल्ले सिद्धा सूर्योदया समयारी गंगे वची ताणें गंगे वचून तागेलें अनुष्ठान कसं ते तागेलें पुरो अनुष्ठान आसा ते प्रार्थना पारायण कोरून सूर्यदेवाक प्रार्थना कोरून थंय देखून तागेले दिवस प्रारंभ जाता. आनी तो कर्ण म्हळ्यार दानवीर वय म्हूण आशिल्लो. ताणें थंय गंगे वचून थंय प्रार्थना आनी करताना मस्त सकयल ब्राह्मण जन आनी थंय येता आशिल्लीं खंय आनी तांकां गोत्त आशिल्लें कर्ण तागेले पुजा पाठ आनी कोण जातरी भायर पडताना तागेल्या कस्सने निमगिल्यार तो दिवन सोडता तसले नमुने तो दानवीर आशिल्लो म्हूण ताकाची तो थंय वता म्हूण तिका तें गोत्त आशिल्लो विशय ताका ती बाई थंय वचून राबता काय आनी थंय येवन ती राबता आनी ती पळयता दूर दोखून की कर्ण गंगे वचून स्नान करून पुजा पारायण करून आनी ती म्हणटात पळय पेशंटली मातशी बसून वेट करता काय आतां कर्ण येतलो. सो कर्णाल ती प्रार्थना पुरा जातरी तो पात सरताना ताकाय आश्चर्य जाता काय नॉर्मली कोणी पुणी ब्राह्मणांनी असता ती कसं नाही पुणी म्हणतात पळय कर्णाले मेळूक आज ब्राह्मणांनी कोणी ना ती एक स्त्री आसा दूर दोखून ताका पळयता कोणकी एक मालगडी स्त्री आसा कोण बा म्हणून तशी पळयता कोणकी एक स्त्री आसा म्हूण लागीं वचून पळयल्यार ताका दिसता अरे हे पांडवाला आवसू ही कुंती ही हांग कसले आयल्या बा म्हूण ताका दिसता काय जाल्यार ही आयल्या वय कसं पुणी कारण आसच्या पुरो म्हणू कसं पुणी कारण आसच्या पुरो म्हणू ती वचून तो वचून पांय पडता काय कुंती देवीक आनी सांगता काय कसल्या तूं हांगा सकाळी फुडें आयल्या कसं पुणी कारण आसतलें न्हय म्हणून आनी तो आश्चर्य वय जाल्ला की ही कसले आयल्या बा हांगा म्हणून आनी हांव मेगेल देखून कसं अपेक्षा म्हूण निमगीत काय आनी ताणें पळयल्यार कळटा काय ताका की ती मस्त वेळ देखून वेट करता अशें दिसता म्हळ्यार पुरो उमेन आनी गेल्या ती कुंती देवी कुंतीक तागेले दोळे पळोवन उलोवचेक जायना की म्हळ्यार तिगेल्यान तूं ते मनान तूं तितले एक म्हणटात पळय पश्चाताप आसा कर्णा खातीर की हांव ते मेगेल चार्ट आवट कसन केलेलें म्हणून भारी एक पश्चाताप आसा ते उलयतना ती दोळे पळोवचे जायना की कर्णाक आनी सांगता काय फायनली ती पॉयंटार येता काय आनी सांगता काय तूं सूत पुत्र न्ही तूं मेगेल आनी सूर्यदेवाल पुत्र म्हूण कर्ण शॉक जाता तें आयकून ताका दिसता काय कशें बाय हें पॉसिबल ना म्हूण हांव हांगा म्हाका मेगेलो आवस बापूस आसा तूं कशें सांगता तूं मेगेलो आवस सूर्यदेव मेगेलो पुत्र बापूस म्हूण कशें बाय हें म्हूण जाल्यार मागीर कुंती देवी ताका ती सगळी काणी सांगता फुडें देखून कशें तें दुर्यासून तिका आशिर्वाद दिलो आनी सान आसतना तिणें त्या सुर्यान मंत्र सांगिल्ले ह्या पुरा जेन्ना सांगता रे ती सांगता की तुगेल आनी अर्जुना लढाई जावची आसा म्हाका तुमगेल दोग जाणां तूं कोणाक कसं नाही जाल्ल्या रे म्हाका तें पळोवचें जायच ना आनी तूं पांडवान तूं मालगड भाव तूं ताका तुवेंची म्हणटात पळय पांडवान तूं मालगड तुवें राय जावका ताका तूं दुर्योधना सोड तूं आमगेल सायडा येवका कुंतील सायडा आनी तूं पांडव जेन्ना सांगता हांव युधिश्ठीर भीम अर्जुना तांगेले उलयता म्हूण हें पुरो आयकत खंय आनी कर्णा की मागीर तें पुरा सांगिल्लें अशें दिसता की ही काणी कसले की ते सुर्याल विशय कर्णा सांगताना कर्णाक दिसता की म्हाका एक विशेष एक प्रीती आसा सूर्यदेवाल खातीर कसलें की ताणें सदां वचून ते सूर्याल प्रार्थना करचें हें पुरा ताका आत्तां तें कळटा की हें पुरा निमित्त कसं न्हय म्हूण मात कर्णात खंयचे ह्या परिस्थितींत तूं खंय आयकूचें तयार नाशिल्लो तो सांगता की सगळें जीवन भर तूं म्हाका हो विशय पुरो सांगनी मात आज अर्जुनाक कसं की जावतलें म्हूण तुका मनांत भंय आसा ताजे खातीर तूं आयला म्हूण तूं मेगेल खातीर न्हय तूं अर्जुनाल खातीर आयला म्हूण हें पुरो आयकल सुद्दां कुंती आनी बडबडी रडता कशी ताका तिगेल हृदयाचें दुख्ख कळटलें ती सांगता काय अर्जुनाल खातीर न्हय हांव तुमगेल दोग जाणां खातीर आयल्या म्हूण मात कर्ण ते मुडार आसूं हें पुरो आयकूचे खातीर तेगेले मनांत ताका ह्या पुरा विशया देखून तो म्हणटात पळय ताका कसले एक ना तो सांगता काय कुंतीक की हांव तुका एक विशय सांगता की तुगेले 5 पुत्र आशिल्ले न्हय युद्ध जातरी 5 जण आसतलीं ती हांव प्रॉमिस करता तुका म्हळ्यार तागे इनडायरेक्टली ताणें सांगचें
अर्जुन आणि तागेल मध्येन तू कोणीय एकले आसतली ती आणि बाकी 4 जण हांव कसं नाही करना म्हूण. सो त्या प्रकारे तो प्रॉमिस दिता कुंतीक. तो ती आपास आपास प्रयत्न करता जाल्यार ही कुंतीक कळटा तो खंयच्याय रुपार तो चेंज करचे आता तागेले भावना तागेले मनाचे विचार चेंज करचे तो तयार ना. आणि मागीर एक पंता लास्टार कुंती आणि कर्ण फटोवन धरता ती म्हूण सांगतास. आणि कुंती इतली बळबळी रडता की सगळ्यांची म्हणटात पळय कर्णान वस्त्र खांद्यार आशिल्ली शाल पुरा ओन्ली जावन वतके कुंतीले अश्रून तेगेले टियर्स जावन सगळ्यांक तेगेले ओन्ली जावन इतले दुख्खा कारण कसले की कर्णाकय कुंतीकय दोग जाणां गोत आज नंतर तांकां आपास मेळूं जातलें की ना म्हूण खंडित जायच ना. आणि कुंतीक मनांत गोत की अर्जुनाक जावचे साथ दिना कसले की कृष्ण तागेलो ओडटस आणि खंय कृष्णच थंय विजय खंडीत सो ती कोत्तस की कसं जाल्ल्यार कर्णाक जातलें आता म्हूण. सो ह्या परिस्थितीन तूं तांणी भायर पडटा ती आणि थी कर्ण थंय दोकून मुखार सुटके आणि कुंती कुडले आपास गडगड वचना थंय ती वे गंगा बगलेन ती बैस्तके गंगा तटार आणि सगळ्यांचे म्हणटात पण कितले की वेळ बैसून तिगेले त्या लायफा विशीं ती थिंक करतके आलोचन करतके कसं कसं जालें तिगेले जिवनांत म्हळ्यार आमी पळय येता की कसं एक प्रकाराचें कश्टाचें जीवन आशिल्लें तिगेलें म्हूण कुंतीलें. इतले ते एक राजपरिवारांत आसून इतले व्हड एक भक्त यदू परिवारांत आसून कृष्णू तिगेले एक बच्चो ते कसं नमुन्याचे एक कश्ट तिणें पाविल्लें आसा म्हूण आमी पळयत. अ, मुखार सुनू आमी एक पळोवया की आतां कशी तुगेले कसं एक कश्टान तुवें जाल्यार ती लायफान तूं जाल्यारय सक्सेसफूल आसा म्हूण कशी पळयता म्हूण. सो आतां मुखार इथं युध्द जाता आणि युधिश्टीर पुराय जनाक म्हणटात पळय ते क्रियाकर्मान तो भाग घेता आसके ते क्रियेंत पुराय जन ते मृत शरीर जाल्लेलें आसा तेन्ना ते तांणी भाग घेता आसा ती जाल्यारीची आतां आमी पळय येता की ही युधिश्टीर कुंती सांगतकय की तूं कर्णाकय त्यांचे एक प्रकाराची गौरव प्राप्त करता म्हूण. कर्णा हाका युधिश्टिराक तेन्ना युधिश्टिरा मनांत की कुंती अशी कशाला सांगता म्हूण तेन्ना कुंती युधिश्टिराक सांगता म्हणून सांगिल्लें की कर्ण तुगेल मालगड भावूची कर्ण तुगेल मालगड भावूची आणि ह्या पुरा काणी डिटेलान आपास युधिश्टिराक सांगता. आणि युधिश्टिराक कितले शॉक जातके तेन्ना की कसं ना बाय हें कशी जाली हें पुरा म्हणून हें पुरा एक तिका एक प्रकार शॉक जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तेन्ना युधिश्टिराक दिसता कर्ण कशें की स्पेशल आसा म्हूण तागेलें मनांत आशिल्लें. आणि ह्या पुरा विशय युधिश्टिरा विंगड पांडव जनांक सांगता की असल पुरा विशय जालोलो म्हणून. तेन्ना युधिश्टीर अर्जुन भीमाक सांगता की आम्मा तूं आमकां सुरेखच सांगिल्लें जाल्यार आमी ताका राज्य दिवेत आशिल्लें नवे म्हणून. मात कुंती सांगता की आतां जाल्लेलो विशय जाल्लें आतां कसं नाही करूं जायना. हो पुरो विशय हांव ताका सांगिल्लो आशिल्लो तुमी सांगचे विशय पळय हांव कर्णाकय सांगलां की राज्य तुका दितात आमी म्हूण तूं मालगड आमगेले भितर म्हूण जाल्यार तागेलें मन तो चेंज करचे तयार नाशिल्लो. आणि युधिश्टिराक हें आनी ताणें म्हाका हेंच सांगलें की तुगेले 5 चेडूं आसतलीं तीं म्हूण. तेन्ना युधिश्टिराक दिसता की 17th डे वॉरांतू ते युद्धांतू युधिश्टिराक कर्णान ऑलमोस्ट मारलेलें जाल्यार ताका मारून घाली तेन्ना ताका तें कळटा की आतां अम्मा कुंती देवीन सांगचे सम त्या दिवस म्हाका कर्णान मारून घाली येता आशिल्लें जाल्यार ताणें मारनी कसलें की ताणें आवसूक वचन दिलेलें म्हूण. सो युधिश्टिराक भारी एक दुख्ख जाता की हें पुरा कुंती देवीली काणी सांगून जाल्यार हें पुरो तूं सुरेका सांगता आशिल्लो न्हू अम्मा म्हूण सांगता काय तो युधिश्टीर. कुंती सांगता की तुमकां मात न्ही हांव कृष्णाक हो विशय सांगिल्लो आनी कृष्णान सांगिल्लें की ह्या पुरा विशय युधिश्टिराक आनी अर्जुनाक आनी सांगूं नाका म्हूण. आनी कृष्णाक युधिश्टिराल नेचर गोत आशिल्लें काय कृष्णान सांगिल्लें काय की युधिश्टिराक तूं सांगल्यार की कर्ण तुगेलो मालगड भाव म्हणून युधिश्टीर हें युध्द विजयी जाल्यार तें राज्य कर्णा दिवन सोडता आशिल्लो आनी कर्ण मागीर तें राज्य दुर्योधना दिवन सोडता आशिल्लो. ताका हो पुरो नाका कसलें की कृष्णाक धर्म जावंक आशिल्लो धर्म संस्थापन करवंक आशिल्लें आनी खंयचे परिस्थितीन तें राज्य आपास दुर्योधनाल्या वचचें नज
काच कृष्णान कुंती सांगेल की ह्या पुरा विषय युधिष्ठिरा सांगू वचू नका म्हणून. आणि कर्णाक एक लेकार गोत्त आशिल्लें की युधिष्ठिर धर्मा सायडार आसा आणि तो खंडित विंजतलो. मात तो वय कसन की एक म्हणतात पळय तागेल प्रारब्धान आणि तागेल कसन एक वचन दिलेलें हाजेन तो वय एक बांदून गेलेलो आशिल्लो म्हणून. सो युधिष्ठिराक जाल्यारय तो भारी दुख्खांत आशिल्लो की कर्ण तागेल म्हालगड भाव आशिल्लो आणि ताका कळ्ळी म्हणून. सो ताका दुख्खांतूय आशिल्लो आणि एक लेखेर तागेल तागेल आवसू वयता कोप वयता आणि तेन्ना ताणें श्राप दिवचेच की आनी हाजे देखून मुखारसून बायल मनशान केन्नाय सिक्रेट्स दवरचे जायना म्हणून. म्हळ्यार तुमी कसले एक गुप्त विशय दवरूं जायना कसले की म्हणटान अशी तागेले आवसूक तें एक श्राप दिल्ल्या म्हण की उतर उरलोचें आसा म्हण युधिष्ठिरान त्या वेळी उल्लेख येता महाभारतांत. सो मुखार तांणी कर्णाले युधिष्ठिरूची तागेले पुराच तागेले ते क्रिया अंतिम क्रिया पुरा कार्य युधिष्ठिर कर्णाल खातीर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मुखारसून आमी पळयता की तांणी आपास हस्तिनापूर राज्य मेळटा तांकां आनी राज्य मेळटा ती आतां महाराणी जावन न्हू तें राज्यान तूं तेगेले चेडूं हांव राबयत अशी लागता जाल्यार तेगेले पराय कोत्त आसा आनी तेगेले ते मनुश्य जावन जन्माची कर्तव्य कोत्त आसा तिका ती कसन करता ते तपस्वी जावन आशिल्लें तेगेलें तें एक जीवन धृतराष्ट्र आनी गांधारी ಒಟ್ಟು चेडूं वाट राब बनासी ती धृतराष्ट्र आनी गांधारी ಒಟ್ಟು ती रान आवत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा देवाल उडगास करून. सो तीन आतां इतले पुरा कश्टा नंतर कशें की एक सुखात समय आयला कसं की एक खुशयेचे एक विषय जाता आसात पुरा युधिष्ठिरा राज्य मेळ्ळें ते दुश्ट जावन आशिल्ले दुर्योधनालें ता समाप्त जालें तें आतां तीन तिगेलें चेडूं आवटरापय तशें ना जाल्यार तिगेलें अंतीम तिगेलें तें कसन की एक जबाबदारी आसा मनुश्य जन्माचें धृतराष्ट्र आनी गांधारी ಒಟ್ಟುची ती रान आवत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखार गोत्त आसा थंय उज लागून आनी पुरा जनालें ते मृत्यू जाता ते देवा प्राप्त जाता. सो भायले दृश्टीन पळयल्यार हें व्हड ट्रॅजिडी जाल्या म्हण कितें दिसचें पुरो आमकां की कसन एक ट्रॅजिडी जालें तांणी रानां आसतना ते तपस्वी जावन तांगेलें हें असल पुरा तांगेलें निधन जाल्लें म्हूण ते भायले दृश्टीन पळयल्यार जाल्यार देवालें प्लॅन म्हूण पळय तशें. सो महाभारतांत हे कुंतील विशय आमी एक हें एक म्हणटात पळय तेगेली काणी आयकूं येता ती कशें जालें तेगेली कसन परिस्थिती आशिल्लें कशें कशें जालें जाल्यार भागवतमान तूं आतां आमी खंयचें तें सेशन सुरू जाता आनी तें प्रार्थना कुंती देवीन करचें आसा ताचेन तिगेले मनांत आशिल्ले ते विशय कसन म्हूण कळटा. कसं जाल्यार की त्या भागवतमान तूं कितले की सगळे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर्स आसा ती भक्तांले ते प्रेयर्स जाता आनी देवाल खातीर ते प्रितीन प्रार्थना करचें आनी भागवतमा सूर जातरी हें सुरेची दिग प्रार्थना म्हळ्यार कुंती देविलीची भागवतमान मागीर पुरा विंगड विंगड प्रल्हाद आली ध्रुव आली मस्त सकट विंगड विंगड प्रार्थना येवची आसा मुखारसून जाल्यार सुरे व्हड प्रार्थना म्हळ्यार कुंती देविलीची भागवतमान तूं थंय ती एकदम हृदयपूर्वक जावन ह्या प्रार्थनांत तूं तीन पुरा सांगचें आसता त्या प्रार्थनांत तूं की कशी तिगेलें रानांत कश्ट आशिल्लें पांडूल मृत्यू जाल्लें कसन कसन कश्ट आशिल्लें युध्द जाल्लें जाल्यार देवा तूं आमगेलें रक्षण केलां न्हय म्हूण त्या प्रार्थना तीन सांगचें आसा. सो ह्या प्रार्थना आमी आयकल्यार मुखारसून सेशन आमी त्या प्रार्थना पळोवया कुंती देविले तेन्ना ते पुरा इमोशन्स तिगेले आनी ती सादारण म्हणटा स्त्री वय न्ही ते म्हणटात पळय एक सिद्धांतीक रुपारी पुरा विशय एकदां कसन आसा ते पुरा आमी प्रार्थना पळयल्यार तेगेले हृदयांत आशिल्ले विशय कळटा की कृष्णा प्रार्थना करता केन्ना केन्ना हें युध्द जातरी युधिष्ठिराक राय म्हूण जाता हस्तिनापुराचो आनी हें पुरो समारंभ जातरी कृष्ण पास द्वारके वच्चे बाद सरता द्वारके वच्चे रथार बाद सरताना रथ मुखार वताना कृष्ण त्या रथ हारी मुखारसून वताना रथ राबयता कुंती देवी पळोवन आनी ते कुंती देवीन कृष्णा पळोवन ते प्रार्थना करचे आसा नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परं लक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्. सो असल पुरा ती प्रार्थना तीन करची आसा तीन सांगचें आसा देवा तूं म्हगेले परिवाराचें रक्षण केलेलें आसा आनी एक व्हड विशय म्हळ्यार ह्या प्रार्थनांत तो आमी मुखावेल सेशनार डिस्कस करुया की कुंती देवीन प्रार्थना करची आसा की आमकां हें मना वरचें कश्ट जावचें पुरो जाल्यार कुंती देवीन प्रार्थना करचें आसा की देवा तूं म्हगेल्या जिवनांत आनीक एक कश्ट दी म्हूण कसलें की केन्ना कश्ट येता तेन्ना हांव तुगेलो उडगास काडटा म्हूण आनी तुगेलो उडगास काडले दिता तूं येवन म्हाका दर्शन दिलेलें आसा म्हूण आमकां. सो आतां तूं वतास म्हूण तेन्ना तुगेल्या किना दूर राबून सुखार राबचें केन्ना
कष्टांत असल्या चांग कसलं की सुखार असून तुका विसरल्यार कांय प्रयोजन ना. कष्टांत असल्यार पुणी ना कसलं की तुका लुडगास केन्ना येता कष्ट असताना म्हणून. सो त्या प्रकारा रितीन एक ते प्रार्थना करचे आसा. आता ते कसं म्हणटीन वच्चे सांगा. आता पक्कने कृष्णाक राब म्हणले जाल्यार कृष्ण ऐकत आशिल्लो कुंतीन. कसं जालें की आक्क नव्हता गेली. जाल्यार कसन केल्यार ते युदू ती ते खंय वता ते यदू परिवाराची न्हू कुंती यदू परिवारा दोकूनची. सो थंय गेल्यार यदू परिवाराक ता कृष्णाल संग मेळना. हांगा असल्यार पांडवां मेळना. सो यदू जनाक जेवा पांडवां जेवा ते कृष्णा दोकून दूर रावची दुःख आसतल्यांची ताकाची ती म्हणटात पळय यदू जनाल खातीर न्हय पांडवा जनाल खातीर न्हय देवा ती एक प्रार्थना करता की ते की गंगे कशी त्या समुद्राक वता आसता होळ न्हू तशींची म्हगेल मनान तशी पुरा विचार देवा तुगेल चरणकमलार येवका म्हूण म्हाका विंगड खंयच्यो विशय नाका देवा तुगेलो उडगास येवका तशें म्हूण श्री कृष्ण कृष्ण सखा म्हूण तूं पुरा अशी आकर्शक जावन आशिल तूं प्रिय जावन आशिल सखा तूं हें पुरा प्रार्थना कृष्ण ते आयकता म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें रथार बैसून म्हळ्यार हाचे की ना एक व्हड विशय कसन भक्ताल खातीर सो आमी पळयत कुंती कसन एक महान व्यक्तित्व तिगेलें म्हणून आनी ते आमी मुखावेल सेशनांतू तिगेल प्रार्थना आमी एक कोण ते श्लोक आमी विवर्सून पळोवया तेगेल कसन कसन ती भावना सांगता आनी ताची मागशी ते कसन सिद्धांत आसा म्हणून कुंती सो सेशन हांव हांगार आपयता कसं उलयलें तूं कसं चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करून हांव 5 मिनीट भितर रिकॅप करता आयच्या सेशनांत आमी कसं डिस्कस केलेलें आनी ताचे मुखारी मागीर आमी तुमगेले कसं कॉमेंट तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार करुया ताजे नंतर आमी मुखावेल सेशनांतू कुंती देविल्लें प्रार्थना ते श्लोक एक श्लोक आमी ताचे विशय डिस्कशन मुखार सुरू करूया कसं जालें की आमी हें पुरा सेशन्स आयकल्यार ते कुंती देवील कश्ट आयकल्यार तिगेलें जीवन कशें आशिल्लें तेन्ना तीन ते प्रार्थना करतना आमकां तिगेलें ते मनोभावन आनीक कळटा की कसन नमुने परिस्थितीन तिगेलें तें जीवन आशिल्लें आनी त्या परिस्थितीन जावन ती ते कसन नमुने एक प्रार्थना करता म्हूण ते आमकां मना वचतशें जाता सो आयच्या सेशनांत आमी पळयलेलें की पांडव भारी खुशयेर आशिल्ले इंद्रप्रस्थांतू जाल्यार ते धृतकिडा जावन दुर्योधनान आनी शकुनीन मेळ न्हू तांकां भायर घालले पास तेन्ना कुंती देवीक ते एक भारी एक कश्टा विशय आशिल्लो जाल्यार लास्टार ते विराटाचे युद्ध जातरी तांकां कळटा आनी तांणी आपास येता ती म्हूण जाता ते जाल्यार ते युद्ध आतां खंडित जातलें कृष्ण मस्त प्रयत्न करता आनी आमी तो विशय पळयलेलो कृष्ण शांतीदूत जावन येताना विदुराल गडकड रावताना कुंती देवील बट्टू उलोवन बसता म्हूण सांगिल्लें आसता आनी कुंती देवी तिगेल ते एक विचार सांगता की दुर्योधन आयकच ना जाल्यार तूं युधिश्टिरा सांगू का की आतां तांकां सोडूनच जे तशें तें पुरो आपास कुंती देवील आनी कृष्णाल तें युनीक रिलेशनशीप आशिल्लें ताचे विशीं आमी डिस्कस केलें मागीर मुखार आमी ह्या पॉयंटार डिस्कस केलें तिगेलें एक तें गुप्त जावन आशिल्लें तें दुख्ख तें आतां भायर पडटा ह्या समयार तीन फूट देखून कर्णा पळयलेलें आशिल्लें तें तें एग्जिबिशना देखून जाल्यार थंय देखून आमी पळयताना आमकां कळटा की तेगेलें तें दुख्ख आशिल्लें मागीर लास्टार केन्ना तें युद्धांत तो एक समय येता की कर्ण आनी अर्जुनाल युद्ध जावचें आसा तें ती कर्णा वचून हो पुरो विशय सांगता जाल्यार कर्ण आयकुचें तयार आसना आनी तांगेलें तें युद्ध जातलें तशेंच जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो तो एक म्हणटा पळय एक दुख्खाच विशय आशिल्लो आनी मागीर ते विशय आमी पळयलें की युधिश्टिराक सांगता ती की असल पुरो जालें आनी युधिश्टिरूची तरणालें ते पुरा अंतीम क्रिये तो पुरो करता युधिश्टिराक भारी दुख्ख जाता जाल्यार ती युधिश्टिराक सांगता की तें सांगू जायना आशिल्लें कसलें कृष्णाक सांगिल्लें जाल्यार कृष्णानय सांगिल्लें की सांगू नाका म्हूण आनी ती परिस्थिती अशी आशिल्ली म्हूण ती पुरा काणी युधिश्टिरा सांगता युधिश्टिर भारी दुख्खार आसता जाल्यार कशें करचें आनी लास्टार आमी हें डिस्कस केलें की तें युद्ध जातरी वय तिना चांग रुपार आरामेर येता तिगेलें अंतीम काल पुरा काय जीवन तें रावळार आराब्यत आशिल्लें ना जाल्यार ती तपस्या करच्याक धृतराष्ट्र आनी गांधारी वटबात सरता आनी थंय देखून मुखारसून ती देवाल्या पावता म्हूण सांगिल्लें आसा लास्टार आमी कन्क्लूड करतना ह्या पॉयंट सांगलें की ह्या महाभारतांतू हे काणी रुपार आमी कुंती देवी विशय आयकलां जे तिगेले त्या मनांत आशिल्ली ती भक्ती तेगेले मनांत आशिल्ली त्या देवाल खातीर ती प्रिती तें प्रार्थना रुपार आमी त्या भागवतमान पळयता एका स्कंदांतू ताजे विशय आमी पुरा मुखावेल सेशनांतू आमी पळोवया सो नेक्स्ट संडे मोस्टली म्हाका सेशन घेवचें जाय आसना ताजे नंतर वेल सेशनांतू आमी कुंती देवील प्रार्थना भागवतमाचे ताजे विशय आमी पुरा म्हणटात पळय विवर्सून ताजे विशय आमी डिस्कशन करूया
हरे कृष्णा. कोणाक कसं कॉमेंट करू का कसं शेअर करू का जाल्यार ह्या समयार करूयेत तुम्ही. आता 5 मिनिट खातीर कसं नातल्यारी आमी हे सेशन मागीर एंड करूयेत. धन्यवाद पुराजनाक. कोण कोण शेअर करता आसा ती कॉमेंट करता आसा ती तुम्ही सेशन जॉईन केलेले खातीर. हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे कृष्णा. वेणी माधव प्रभू. प्लीज शेअर समथिंग. Dandavat Prabhuji, very very like every session is nectar. आणि तेव्हा तुमगेल हेजो कोण ऐकूच ना आमगेल भाग्य वपास वपास तेच सांगता आणि एक सांगची मारी हान तू हान मारी कर्णाक परशुरामान शिकेलेल्वे वय करेक्ट करेक्ट. मध्ये तुम्ही म्हणल्या की कर्णाक परशुरामान हम्म. परशुरामय विष्णुलोची अवतार मग वय कृष्णालोची करेक्ट 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 करेक्ट. वय जाल्यार कृष्ण ऑलवेज धर्माचे रक्षण करता तर मागीर तांकां कशी तांकां शिक्षण दिल्लें परशुरामान आणि एक अशीच एक क्वेश्चन म्हाका आनी एक म्हगेल्या मायंड आसा मारी ह्या आयची टॉपिकार न्ही ते जाल्यार दुर्योधन आसा पळय ताकाय बलरामान क्लब मारी विद्या शिकयलें करेक्ट. तर हे सगळं अशी कसल्या जाता म्हळ्यार देव म्हणटा हांवय रक्षण करता आणि देवची कशी हाऊ टू अंडरस्टँड म्हगेली एक क्वेरी आशिल्ली. करेक्ट करेक्ट. येस प्रभू. सो आम्ही अशी पळयता फर्स्ट पॉइंट असे की परशुरामा मुखारी कर्ण म्हणतात पळय एक प्रकारे कसं लायक की ब्राह्मण जावनू येता आणि तो फट्टी मारता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि त्या लेखार परशुरामाला ते आमगेले ते काणी पुरा करता आसा की ताणें कशी ते क्षत्रिय जनांक नाश केलेलो आसा आणि तो ब्राह्मण त्या प्रकार कर्णाक पळोवन तो तागेलें आणि कर्णाक तो ताजे पशी फुडें विंगड एक ऋषी मुनी अंडर आशिल्लो. सो त्या लेखार ते रेफरन्स दिल सिता परशुराम तांगेलें नांव आयकून हांकां मुखार सून सोदता म्हणून आणि मागीर मुखार गोतून ते काणीन तशें आसा की ताका कळटा की ताणें फट्टी मारलेल्या म्हणून आणि त्या लेखार मागीर परशुरामानय ते श्राप दिवचे आसा की तुका एकदम केन्ना समय आसतलो ह्या पुरा मंत्राचे उपयोग करता तेन्ना तूं विसरून पडटलो म्हणून आणि ते अर्जुनाल युद्धा वडला ते जात्त म्हळ्यार खंडिताचे. सो हे म्हणटात पळय हे एक पुरा असल विशय आसता की हे त्या एक पर्टिक्युलर लायफाचे विशय पळोवन ते कॉन्टेक्स्ट कळना कसं लायक की आमी लास्ट टायम डिस्कस केलेलें की कर्णाल एक बॅकग्राऊंड आशिल्लो फुडें जन्माचो. तर दंभोद भाऊ म्हणून राक्षस आशिल्लो तागेलें एक कवच आशिल्लें आणि ते नरनारायण ऋषीन ताका लास्ट जन्मान तूं मारता आनी तो सुर्याल शरणांत येयलो. सो त्या वेळी मुखार सून वचूका. सो देवान स्कीम अशी आसता म्हळ्यार की एक पंथा म्हणतात पळय 8-10 वस्तू देव त्या कॉर्डिनेट करून ते एक पंथा जावच तशी करता म्हणून आम्ही एक पर्टिक्युलर लायफाच विशय और एक पर्टिक्युलर सेक्शन पडलेल्यार आमकां कशें दिसचें पुरो की की म्हणटात पळय हें लॉजिकल दिसना म्हणून कशी देवान अशें केलें जाल्यार देवान तें एक पर्टिक्युलर समायाचे विशय मात न्ही मुखारसून कशें जावका फुडें जन्माच कसं नसा हें पुरा देव ओट्टू करून ते पुरा म्हणटात पळय परफेक्टली देव ताचें सोल्युशन काडटा पुरा अशें की नरनारायण मारचें आशिल्लें तो सुर्याल शरणाक घेतले सुर्याल थ्रू तो जन्मांत वय आयलो ते एक कवच कुंडल घेवन आणि ह्या लेखारी ताण ते तागेलें तें आशिल्लें तें शौर्य तें परशुरामाल थ्रू तें युद्धांत येवचें आशिल्लें आणि त्या युद्धांत तो क्वॉलिफायड आशिल्ले निमित्त तो वॉर येवचें जाल्लो आणि ते वॉर येवचे निमित्त तेंची नरनारायण ऋषी कृष्ण आनी अर्जुन जावन ताका मारतात. सो हें म्हणटात पळय परफेक्ट प्लॅनिंग आरी देवालें लिहिलं म्हणटात पळय जाता म्हणून आमी पळयता आमकां तें एक पण लॉजिक दिसना जाल्यार आमी डिटेलांत घेतल्यार एव्हरीथिंग मेक्स सेन्स एट द एंड ऑफ द डे. करेक्ट करेक्ट म्हणजे इमिडिएट पळयल्यार आमकां अशें दिसता की हें कसलें अशें जाता पण मागीर ताजे मागशी लॉर्ड हॅज सम पर्पज म्हळ्यार व्हेरी नायस एक्सप्लेन. थँक्यू प्रभू. सो नायस. हरे कृष्ण. आणि कोणाला कसं कॉमेंट आसा की हरे कृष्ण. कसं धन्यवाद पुराजनाक आज जॉईन केले खातीर आमी मुखार सून ह्यांची कुंती देव येयलें तें आश्चर्य जावन आशिल्लें तें एस्टॉनिशिंग म्हणटात पळय प्रेयर्स ते आमी ताजे विशयी डिटेलान आमी डिस्कस करूया. मे नॉट बी नेक्स्ट संडे मे बी अवेलेबल ताजे मुखावेल संडे जावं जावच्या पुरो. सो हांव तें तुमकां ग्रुपार पोस्ट करता.
सो धन्यवाद आज जॉईन केलेलं खातीर सेशन आमी हांगा कंक्लूड करूया हरे कृष्ण महामंत्र 3 पंथा म्हणून कंक्लूड हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे 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 वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण धन्यवाद मुकावेल सेशन ಅಂತ ಮೇಲ್ಯ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಾಧವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಚ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಾರ ಬೈತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ